आज हो टावराक हुणको मारला तर म्हाका वरसून ऑर्डर येयल्या की हो आमी कॅन्सर जाला म्हणान ह्या पंचायतीक लेटर दिला बघ हो हुणको पुरोवपाचो म्हणा जर कोणी पडलो जाल्यार जबाबदार पंचायत आज एक म्हयनो जालो तेंच्यान म्हाका कांयच उत्तर दिवंक ना आज समज ह्या सेंटराक कोणी येयली समज ह्या हितून जाल्यार टॉयलेटी खंय येतले हे टॉयलेटी शोबेक बांधल्या दोगाची सोय केल्या ही टॉयलेट सेवाक दवरल्यात काय सरपंचाच्या घरापासून 70 मीटर आहा जाल्यार सरपंच म्हणलं आपणाक खबर ना रातचो हुणको मारलो तो म्हणजे सरपंच काय करता न्हिदला हो म्हणून ह्या टावरापासून सरपंचाच्या घर 70 मीटर आहा तेका खबर ना रातचो धांग वेळून हुणको मारलो तो आज हो टावरान कोणी मारलो हुणको काय खबर ना कोणा आज हो डेंजर आहा आज 2 टॉयलेटी आहात ह्याचा समज हेल्थाक जर कोणी येयली जाल्यार खंयच्या वायटीन वयतली वाटत ना तांकां वचपाक आनी एक समज गोरवां बी कोणी पडपाची शक्यता आहा ताका लागून जाता तितको बेगीन हुणको पुरोवपाचो डिपार्टमेंटा खातीर हे टॉयलेटी बांदले हे बघा हेची परिस्थिती बघा कशी ती कशी वयतली हॉटेल वाटतले आहा तांकां वचूंक टॉयलेटी फाल्यां सकाळी डॉक्टरा कडेन येयली समज कोण हेल्थ सेंटर वयतली खंयच्या वाटेन बांदले बसते थंयसर हांव एक्शन घेवपाचें आनी ह्यो जाता तितको बेगीन टावर बंद करपाचो जेव्हा तुम्ही सेंटर येयला त्या सेंटरचे गव्हर्नमेंटाचे कामगार तांकां विरोध करी तरी सरपंच थंय आसलो थंय जबरदस्तीन तेंच्यांनी हें केलां पुलिसान हाडले आनी सेंटरार दवरली तांकां मेळटालें तुमचं काम बुवा काय ते वकील आहात काय चल्लाय काय तांकां जर जमाना गांवाची सुदारणा करपाक आनी वेवस्था करपाक तेंच्यांनी रिजायन तरी दिवचा